कांबोळे कुजिराचे हेडगेवार हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांनी जाल्यार 70 होणा शाळेच्या भुरग्यांनी चवथीचो बाजार दवरिल्लो। जे शिकता शिकता प्रॅक्टिकल अनुभव हो तांकां मेळचो म्हणून हो बाजार जो आमी ऑर्गनायज केल्लो। आमकां खूब मजा येयली। आमी जे कितें बुकांनी शिकता ते आमकां खऱ्यांनी कशें रियल लायफान एक्सपिरियन्स करपाक मेळ्ळें। खऱ्यांनी खूब मजा येयली। We had a lot of customers, a lot of them who really appreciated our efforts and who really wished to purchase more and more. लोकांची मार्केटिंग करता ते कशें पळयताले पूण आयज आमी आपूण जावन विकला, सो आमकां तो सुद्दां एक्सपिरियन्स मेळ्ळा। सो हो एक प्लॅटफॉर्म जो आमकां वेगवेगळे एक्सप्लोर करूंक शकता। खाने का पीने का वहाँ पे खाने का भी रखा हुआ है। मैंने जितना भी सामान लाया था सब हमको बिकने मिला। बाकी स्कूल में कैसा होता है कि खाली ऐसा सिखाते बस, हम लोग प्रैक्टिकल करने को मिला। आज फर्स्ट टाइम करता ही बरी गोष्ट म्हणजे जेणेकरून भुरग्यांक आपल्या स्वता म्हणजे जो अर्थ कळटलो। हो बाजार डे आम्ही स्कुलान आमच्या आयोजित करपाचो केल्लो, पण आमचे चेअरमॅन म्हणपाक भायरच घेवया म्हणजे लोकांक अट्रॅक्शन आणि लोकय खरेदी करू शकतलो। जी बाजार डेची कल्पना हे भुरग्यांक अनुभव येवचो म्हणून हो बाजार डे भरलेलो आहा। एकंदरीत हांगासर होंडा हांगासर म्हाका आत्ताच कळ्ळें की हांगासर बाजार भरला म्हणून, पण बाजार भरला तो कोणाचो तो कळप नासलो। पण जेन्ना हांगासर येयले तेन्ना कळ्ळें की हे लागल्या भुरग्यांनी हें केल्लें आसा। आमचे भुरगे आनी हांकां भुरग्यांक आवड निर्माण जावपाची, हो आमचो तांकां मोटिवेट करपाचें आनी येणाऱ्या काळान भुरग्यांनी खंयच लाचपाचें ना। असलो बिझनेस हो तो बिझनेस करपाक लाचपाचो ना, हो मेन आमचो मोटिवेशन तांकां करपाचें, हो मेन आमचो उद्देश आसा। फोंड्यांत दुर्गा भाटांतले गुरुकुल अकादमीत गणपती पुजलो, आरती केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रोडक्ट।